नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. नावशेच्या मरीना प्रकल्पाक लागून थळाव्या नुस्तेकारांचे मोठे लुकसाण जातले. प्रकल्पाक मोठो विरोध आसतना प्रकल्पाक सरकाराचो तेंको कित्याक काय म्हूण क्रूज सिल्वाचो प्रस्न. रोजगार तयार करपी ग्रीन प्रकल्प जाय म्हूण मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्ले. मंत्री आलेक्स म्हणटा अजून सरकारान प्रकल्पाचेर निर्णय घेतिल्लो ना. एमपीटीक मालकी हक्क नासतना तांणी एग्रीमेंट केलो म्हूण विजयान लक्षात हाडून दिले. मंत्र्यान एजीचो सल्लो घेता म्हूण जाप दिली. There is a need to reject Marina Naushi proposed by private company under the lease agreement with Marmagua Port Authority. When Honorable CM intervened and said that this is a green project and it is supposed to provide employment. CZMA has taken any decision on this project before finalizing of CZMP plan 2019. Yes. To decision घेतलो हेजेर 2019 CZMP plan जायना पहिले. Speaker sir, my honorable colleague has said that CZMP 2019 is under process. Am I right? 2019 is not complete, it's under process. So पहिला 2011 जाऊना म्हणते जाऊन. As of today, CZMP 2011 is in force. So we will go by 2011. The High Court judgment says that until CZMP 2011 is finalized, this application cannot be entertained. एक पासून डिपार्टमेंटान थिंगा एक पासून मनशान थिंगा ते साइटीचे विजिट मारून. And yet you say the government is supporting the project. And yet you say that the government सपोर्ट is supporting the project. लास्ट टाइम सीएमान सांगला इट्स अ ग्रीन प्रोजेक्ट आणि एम्प्लॉयमेंट दिता तो सपोर्ट करता न्हू. No, CM has not said that. You have स्टेटमेंट केला लास्ट टाइम इट्स अ ग्रीन प्रोजेक्ट आणि एम्प्लॉयमेंट दितला तो प्रोजेक्ट. Just one correction. What is your issue? What makes you say that we are supporting? I'm telling. Statement केला सीएम इट्स अ ग्रीन प्रोजेक्ट आणि तिका एम्प्लॉयमेंट जातले. I am telling you in my answer I have said that we are yet to take a view on this particular project. 3 days back, Honorable Chief Minister has made a statement that this project is a green project and he will go ahead. That is why. Speaker sir, हांवें सांगलां की ग्रीन प्रोजेक्ट मरीना सारकिले जे प्रोजेक्ट येता हांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा. ताणें जें म्हटलां पळय न्ही आजून आमी आमचो स्टँड जो आसा त्या प्रोजेक्टाचेर आमी क्लियर करूंक ना. बरोबर आहा ताजें. आमी खंय त्या प्रोजेक्टाचेर आमी हे दिली क्लियरन्स दिलें, आमी इसी दिली एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवंक ना. आजून हाज्या फुडें की एनवायरमेंट क्लियरन्स जे आसा पळय न्हू पब्लीक हियरींग दवरलें आहा. डेट अजून दिवंक ना. ताज्या फुडें डिसायड जातलें. पयलींच कित्याक बोवाळ घालता स्पीकर सर? हांवें सांग सपोर्ट करपाक जाय. म्हजें म्हणणें आजुनी ग्रीन प्रोजेक्टांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. सो हांव एक मंत्र्या कडेन मागतां की हो एस्पेक्ट तुमी पयलीं चॅक करा आनी दर आमकां आनी आमच्या सरकाराक दिसता की आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनांचो इंट्रस्ट आमी राखूंक जाय जाल्यार एमपीटीचो एग्रीमेंट खरगवाला बरोबर 2010 जो केल्लो जेन्ना तुमी नाशिल्ले हांगा तेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लो तो एक्सक्यूज घेया आनी ताका भायर उडया आनी शेतकारांक राखा. Speaker sir, I will definitely consult the learned AG and get back. Yes. But we will definitely Carlos Ferreira. study this aspect. कोयराची समस्या सोडोवंक वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन बरें काम करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयल्लो. कोयर नजरेक हाडूंक सरकारान ॲप हाडिल्लो. तो चलता की ना तें सांगचें म्हूण आमदार विरेशाचो प्रस्न. रस्त्या कुशीक कोयर उडोवंक घाण करता ताचेर सरकार खर कारवाय करता म्हूण मंत्री बाबूश उलयलो. विरेश म्हणटा सांताक्रूज मतदारसंघात अजून कोयर रस्त्या कुशीक उडयतात. कोणाक अशी प्रकरणां दिसल्यार कारवाय करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. ऑल ओव्हर गोवा इलिगल गार्बेज डंप जाता आणि तुम्ही एक ॲप काढला. गार्बेज डंपिंग एका लागून ॲप काढला आणि 48 आवर भितर आमी तेजेर सोल्युशन हाडटले म्हणून तुम्ही मेन्शन केला आणि प्लॅटफॉर्म दिला. सो हो प्लॅटफॉर्म सारको चलता काय कितें? Goa Waste Management Corporation is concerned. We have got basically these 3 contractors. I think I have already given the same. Yes. Okay. And GWMC collects waste as per the request received by the village panchayats. So as and when we receive any request from the village panchayats, that's the time GWMC collects the waste. हो जो डंपिंग जाता आज कॉन्ट्रॅक्टर तो मात पासून भियाना बिंदास्तपणे विचार तो करता. शांतपणे विचार तुझा लास्ट स्पीकर सर एक मिनिट.
स्पीकर सर एकूच मिनिट. खंयचोय ट्रकान हाडून जर डंप केलो आसत जाल्यार तो सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो ट्रक आसतलो अशें न्हू. हांव त्या खातीर आमी म्हणूंकच म्हणटा ना. जर तो ट्रक खरेंच ताका दिसला आनी तो जर डंप करता न्ही तेणी एक कंप्लेन पुलिशे कडेन दिवची. तो ट्रक सुद्दां सीज जो आहा पळय तो ट्रक सीज करता आमी. जाला कितें खबर आहा, खंयच्याय हॉटेलाचो खंयचोय भायलो ट्रक हाडटात गाडी भरून आनी रस्त्याच्या सायडीक वचून खंयसर वचूंक मेळटा पळय न्ही थंय ते हाडून वतात. हे गांवांनी वचूंक लागल्यात. त्या खातीर आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक तेजेर सुरवात केल्या. एक कंप्लेन म्हणजे आमी जे पुलीस विजिलन्स आसात त्या विशयाचेर, पण तुका दिसलें आसत न्ही तूं एक कंप्लेन जी ती पुलिशे कडेन कर. हांव टोटली इन्क्वायरी करता, तो ट्रक सीज करता. जोपर्यंत ऍक्शन जायना जे गार्बेज घालताय तेंचेर. स्पीकर सर, जोपर्यंत ऍक्शन जायना जे गार्बेज घाताय तेंचेर तोपर्यंत हें बंद जाचना. आमकां लेजिस्लेशन जाय बंद करपाक. स्पीकर सर, देर इज एन लेजिस्लेचर ऑलरेडी आसा. फक्त ताका हे जे आसा पळय न्ही 50,000 आसा. आमी फक्त आतां गाडयेचें परमीट कॅन्सल करपाचो आहा पळय न्ही ते ताका अमेंडमेंट करपाक लायता. सो दॅट तेंच्या गाडयांचे परमीटूच जे आसा पळय न्ही हे ट्रक जे इनवॉल्व करता एका वर्सा खातीर डायरेक्ट तेंचे परमीट जे आहा पळय ते कॅन्सल करता. ती रिक्षा आसूं किंवा ते ट्रक आसूं, म्हणजे कोण आनी गाडयो एंगेज करचे ना. तितकें बरें जातलें. डिझास्टर मॅनेजमेंट जेन्ना सुचोवणे वा अलर्ट दिता तांचेर PWDन बेगोबेग चवकशी करून तोडगो काडपाक जाय म्हूण आमदार संकल्पाचो प्रस्न. आयडेंटिफाय केल्ले राखणे वणत बांदपाचें काम खंय हुमकळ्ळां. मंत्री बाबूश म्हणटा डिझास्टर मॅनेजमेंटा कडेन फंड ना. केंद्रा कडच्यान फंड आयला म्हूण संकल्प सांगता. तो फंड इक्विपमेंट घेवंक मंत्र्याचें उतर. मुख्यमंत्री म्हणटा जांचें घर मोडलें तांकां सरकार 2 लाख दिता. जे लँडस्लायड जालेले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मो गोवा जी जेटी एरिया असलेली आणि आमची बोगदा एरिया असलेली हांगा 2 कडेन लँडस्लायड जाले. आणि हे 2022 जे लँडस्लायड जाल्लेले तेंचो रिपोर्ट केलो आनी धाडलो. आयज पर्यंत मिनिस्टर सर थंयसर कसलेच रिटर्निंग हॉल बांदलेले ना. कित्याक एक्शन घेतले ना. जेन्ना आमी फॉलो अप करता जाल्यार डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणटा कितें आमचे कडेन डायरेक्ट फंड ना जे आमी काम करूंक शकता. वी रायट इट टू PWD कडेन जेन्ना आमी उलयता जाल्यार PWD म्हाका सांगता कितें आमचे कडेन जे फंड्स डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर काम घेवपाक लागून आमचे कडेन फंड्स कसले अलॉट केलेले ना म्हणटा. एंड ऑल माय फायल्स वीच आर बीन सेंड बाय डिझास्टर मॅनेजमेंट ह्यो टोटल म्हाज्यो 8 फायली आसा सर, जे 22 23 आनी आतां सुद्दां 24 परत लँडस्लायड जालेले आसा. आनी 8 फायलीचे रिमार्क आसा एस्टिमेट अंडर प्रिपेरेशन. As far as disaster management is concerned, once we receive any complaints like for retaining wall or any other damages which has been created, and to do or to repair this thing, we don't have the funds. It is a department of PWD and the WRD department. जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाकडसून फंड येयलेलो आसा फॉर 2022-23 इज 9.60 crores आणि स्टेट गव्हर्मेंटाकडसून येयलेलो आसा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंटर. ओके, आमचो 2023-24 परत सेम अमाउंट 9.60 आणि स्टेट गव्हर्मेंटाकडसून 2.40. हे पयशे येता म्हणजे इक्विपमेंट बी घेवपाक. सो इक्विपमेंट कितें आहा तें आमी घेतलेलें आहा आनी ते डिफरंट डिपार्टमेंट्साक आमी दिलेले आहा इक्विपमेंट्स. नाव एज फार एज डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी डज नॉट बिल्ड रिटेनिंग वॉल्स. All departments gives provision in the budget. So it is, you will have to this thing with the PWD department and WRD department. चीफ मिनिस्टर, दॅट वेदर PWD अशा लोकांक जे लोकांक त्रास जाल्या, घरां मोडल्या, तांकां रिलीफ दितले ओ दिवचे ना. सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या इन अ लँडस्लायड, धाण करून काबार जाल्ले आहा. ते गरीब लोकूच, पूण देवर इन अ बिल्डींग. आतां तांकां कशें करप आमी रिलीफ? स्पीकर सर, जर अशी म्हणजे डिझास्टर जावन जर कितें जालां आसत, कलेक्टर आयक न्ही आयक, डिझास्टर जावन जर कितें आसत जाल्यार इट इज अ गव्हर्मेंटाची जबाबदारी. गव्हर्मेंट तांकां कितें जाता पळय न्हू मेजर प्रमाणात मदत करपाची सरकाराची तयारी आहे. इफ इट हॅपन, आता तेजी स्वताचें जुने घर आयक न्ही म्हाजें, हांव सांगता मरे तुका, काल रिपोर्ट पेपरार आयिल्ले आहा, तुजो कलेक्टर गेला थंय, ताणें रिपोर्ट दिल्लो आहा तुमकां की अशें अशें जाल्लें आहा, कोसळ्ळ्या आनी सो फ्लॅट डॅमेज जाल्या. तांकां रिलीफ कितें दिवंक जाय? एट प्रेझेंट आमी 2 लाख रुपया जे आहा पळय न्ही हे डायरेक्टली डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंतर्गत तांकां अशें जे कोणाचें घर फ्लॅट आसूं किंवा घर आसूं ताका आमी 2 लाख रुपया डायरेक्ट दिता. पर हेड, पर हाऊस. पर हाऊस. जीएमसीत बऱ्यांतली बरी वैजकी सुविधा मेळटा. जीएमसींतल्यान खंयच्याच प्रायव्हेट सुविधेक रेफर करिनात.
खंयच्या दोतोरान रेफर केला जाल्यार सांगचे आरोग्य मंत्र्याची जाप. आमदार क्रुजान प्रायव्हेट रेफरलाचो इश्यू काडिल्लो. मंत्री म्हणटा आपुणूय परिस्थितीचेर पुराय सातिस्वेत ना. नवी सामिग्री येतली. जीएमसीत पेट स्कॅनर हाडपाचें थारलां. ही सगळी अल्ट्रासाउंड, CT स्कॅन, पेट स्कॅन अशी सगळी मशिनरी कितें आहा ती सगळी वर्किंग कंडिशन आहा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान विचारला की गोवा मेडिकल कॉलेजान सगळे वर्किंग कंडिशन आसा काय ना. आमी जे तुमकां यादी दिल्ली आसा आमी कांयच लिपोवंक ना कितेंच इन्फॉर्मेशन. आमी इन द प्रोसेस आसा की लोकांक पयलीं 10-15 दिसाचे वेटिंग पिरियड येताले अबाउट ऑफ युअर MRI एंड अदर थिंग्स. एंड लोकांचे MLAचे आनी रिप्रेझेंटेटिव्हचे आनी लोकांचे मेसेजी येताले फोनार. आयजचे दिसा आमी ते स्ट्रीमलायन करपाचो आमी प्रयत्न केले. एंड जे एनेक्शर्स दिल्या ते एक्झॅक्टली आयजची परिस्थिती कितें आहा गोवा मेडिकल कॉलेजीची ती ऑनरेबल मेंबराक हांवें प्रोवायड करून दिल्ली आसा. In this particular department and will these machines and especially PET scan, I think you have moved a note or something. ते finance to मातशें तेक दी. PET scan machine म्हणटाय ते important. हे PET scan machine ना जाल्यार हे कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन जायना. मातशें तुमी ते नोट मूव जाल्यार give us an assurance when this PET scan machine will be there. CT स्कॅन तुजे मडगांव आहा. आमी आयज स्ट्रोकाचे पेशंटाक थंय आमी तेका थ्रोम्बोलायज करूं शकता. म्हापश्या सारखे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी CT स्ट्रोक पेशंटाक आमी थ्रोम्बोलायज करता. जे न्यू टॅक्नॉलॉजी ते तुमी उल्लेख जे ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशनान केल्लो आसा. इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजी एंड रेडिओलॉजी टू डिपार्टमेंट एंड रेडिओलॉजीन जे कितें आमी समजूत म्हाजी तरी आहा आयज सगळे कडेन आमी भोंवता आनी पळयता हे वेगळे तरेन गोंय राज्यान प्रत्येक सामान्य जनतेक आमकां दिवपाची गरज आहा. सगळ्यांक खबर आसतली की ब्रेस्ट कॅन्सर हो कॉमन आसा आनी ताका डिटेक्ट करपाक मशीन म्हणटात ते मेमोग्राफी. जीएमसीन एकूच मेमोग्राफी मशीन आसा आनी ते जर एक्सपायरी जाली सो रिक्वेस्ट आसा एक मेमोग्राफी मशीन जीएमसीक दिवपाचे कॉस्ट त्याचो अराउंड 35 ते 40 लाख आसा. रिक्वेस्ट करता सर. स्पीकर सर, ऑलरेडी टेंडरां काडलेली आसा आनी जे ऑनरेबल मेंबर सांगता ती खरी गोष्ट. ते आमी ऑलरेडी नवे लेटस्ट मशीन घेवपाचे ऑलरेडी केल्ले आसा. ते बेगीना बेगीन आमी ते टेंडर ओपन करून आमी ते प्रोसेस कंप्लीट करून आमी हे करता. मार्केटांत फळां भाजयांचेर पेस्टिसायडांचो वापर वाडला. केळी, आपोल, पोपाय, आंबे, चिकू वता ती फळां रसायनां मारून पिकयतात. कॅन्सराचे प्रकार वाडल्यात. हे घातक प्रकार बंद करतले जाल्यार FDAचो मार्केटाचेर कंट्रोल जाय. हुस्को उक्तावन कितलेशाच आमदारांनी असल्या ट्रेडरांचेर इन्स्पेक्शन करून धाडी घालपाची गरज उक्तायल्या. नुस्तें, भाजी, fruits, anything we find nowadays, most of these things are laced with insecticides and pesticides. And for a common, how will a common man come to know whether this, whatever we are buying, pesticides are? Honorable ministers should see that small strips are available in the pharmacies somewhere where we can buy them and really check. म्हापसा यार्डान मुद्दम फोर्सान पिकयल्ली बनाना आमकां मेवता. भायले फिश ह्या दिसांनी इन द मंथ ऑफ जून, जुलय, ऑगस्ट ह्या 3 म्हयन्यांक आमकां भायले फिश येता. आनी हे अशें म्हणटात की हेका फॉर्मालीन लावन येता म्हणून इट कम्स फ्रॉम वेस्ट बेंगॉल. म्हणजे बॉर्डराचेर तेंचो चॅक पॉयंट आसपाची गरज आहा. जे मार्केटान जे फ्रूट वेंडर्स आसा तांकां भंय ना जाला ते ओपनली ते कार्बायड म्हणटा ते बनानाज आमच्यो पोपाय हे कंटिन्युअसली ताका लायता आनी सगळ्यांचे फुडल्यान लायता. कितलेशेच व्हिडिओ फाटल्या दिसांनी आयल्या. We have these permissions been given for chicken, mutton, beef stalls. I'm talking especially the meat stalls. Is there any monitoring being done post giving the license as to how they are disposing of that waste? Because invariably we have them throwing the waste here and there in the stealth of the night. With random checks, I think then we can, and surprise checks. दिसभराच्या विसवा उपरांत पावसाचो परत नेट. भारतीय हवामान खात्याचो गोंयाक 18 आनी 19 जुलयाक परत रेड अलर्ट. सिजनल पावस 93 इंच पार, सरासरी परस 52% मायज. अरिश्टकालीन यंत्रणेची लोकांक शिटकावणी. पावसान फूग मारून झाडां पडप, पालसणां, घरांचेर पारे कोसळप गोंयभर चालूच. हवामान खात्यान 18 आनी 19 तारखेर गोंयाक रेड अलर्ट दिला, जाल्यार 20 ते 22 जुलय मेरेन ऑरेंज. आपतकालीन यंत्रणेन लोकांक सादूर रावपाक सांगला. गरजे शिवाय भायर सरचे न्हय म्हण शिटकावणी.
मजगती MES कॉलेजीचे नेटान पडपी पावसाक लागून बरेंच लुकसाण जालां. कॉलेजीचो कांय भाग कोसळपाच्या वांगडाच कितलीशींच झाडां लायटीचो खांबो हुमटून हालींच बांदिल्ल्या शेडीचेर पडला. कोणे फर्मागुडयेर सकाळीं चलत्या गाडयेचेर झाड उमटून पडलें. देवादयेन गाडी चलोवप्याक कसलीच दुखापत जावंक ना. मात बरोच वेळ येरादारी आडखळून उरली. फोंड्या पुलीस स्टेशना सामकार आशिल्ल्या माउंट कार्मेल चर्चीच्या वण्टीचो भाग कोसळ्ळो. केरी खेडेच्यान सावयवेऱ्या वचपी रस्त्याचो भाग कोसळ्ळो. रस्तो येरादारी खातीर बंद केला. फातोड्ड्या घर कोसळपाच्या घडणुकेच्या फकत एका दिसा उपरांत मार्ले फातोड्ड्या बेरेस्तारा परतून पालसाण कोसळून रायेश हावसिंग सोसायटीच्या 3 फ्लॅटांचें लुकसाण जालें. कसलीच दुखापत ना. वेळगे सुर्ला तारमठ साखळे मेन रोडार झाड कोसळून लायटीच्यो वायरी तुटल्यो. पारोड्या रस्त्याचेर उदक भरिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती आयल्या. कोलवाळे एका पोरण्या घराची वणत फूग मारिल्ल्यान कोसळ्ळी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोवा मायल्स गोंयकारांक काम धंदो दिता. सरकाराक टॅक्स. गोवा मायल्साच्या 1,500 टॅक्सींचेर सरकाराक 6.5 कोटी येणावळ. 1.5 कोटींचो टॅक्स. मात हजारांनी ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले सरकाराक दमडी दिनात. एअरपोर्टावेलो कावंटर बेकायदेशीर न्ही. गोवा मायल्सा खातीर पेडणेकार आनी गोंयकारांक रोजगार. मंत्री माविनान डाटाच वाचून दाखयलो. ताका लागून आमच्या स्थानीक जे लोक आसात ताका लागून तांकां जे भाडें मेळना, जे आयज गोवा मायल्स हेंच्यांनी आयज सगळ्या गोंयान सगळ्याक आमकां हांगासर त्रास करून दवरलेला. ताका लागून म्हाका दिसता जो पळय कावंटर आसा गोवा मायल्साचो एअरपोर्टाचेर तो म्हाका दिसता हांगासरलो काडपाची खूब गरज आसा एज फास्ट. आमची पोटां भरूंक येवंक ना. ताका लागून ते म्हाका आतां एज फास्ट कितें आहा ते तेजे कावंटराचेर सांगचे. खुंयचे लिस्टा मोदी वाचल्यार एंडूय वाचल्यार हितून 95% तुजे गोंयकार आसा आनी चड मेजॉरिटी तितून 80% पेडणेचे लोक आहा, मांद्रेचे आसा, दारगलचे आसा. 80% ना, तूं 80% कशें सांगता? 80% ना. म्हाका पेडण्यानूच कितले दिले तितलेच सांगचे न्हू. आतां तुजो एक जो सदांच तूं लोकांक उलोवन दाखयता की बायले बायले हे सगळे गोंयकार हे लिस्ट हावजान दवरलेले आसा, जाय जाल्यार आय कॅन प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस. गाडयो गोंयकारांक दिल्या आनी भायले सगळे ड्रायव्हर काडल्यात न्हू. कर्नाटकाचे ड्रायव्हर 90% हितून गाडयो ज्यो चलता ड्रायव्हर कम ओनर जे DCO म्हणटा ते. ओन्ली 10% ऑफ द पीपल हॅव एम्प्लॉयड ड्रायव्हर्स. तेणी जे GST कलेक्शन जाल्ले आसा 6,96,70,416 गोवा मायल्सान फारीक केला. TDS तेंचे डिडक्शन जाता आनी 1.5 करोड ते फारीक करता. आतां हे दोनी तरी एड केले जाल्यार 8.5 करोड दे आर पेईंग रेव्हेन्यू टू द गव्हर्मेंट. 18,000 टॅक्सीज जे ते आहा म्हणटा दॅट मिन्स आय वॉज जस्ट कॅल्क्युलेटिंग government is losing every year around 100 crores, 90 to 100 crores. And गेल्या 5 वर्सांचो revenue, we have lost more than 500 crores. App-based taxi, Mumbai airport aha. I will give him all this record. I am placing it on the table of the house. Hyderabad asa, Visakhapatnam asa, Ahmedabad airport asa, Bhopal asa. App-based counter at railway station, hui ahate. Bangalore railway station asa, Mysore railway station asa. Mumbai railway station aha, Delhi railway station aha. Recently, there is a judgment of Kerala High Court which says they have a right. I am placing this on the table of the House. आसगांवां घर मोडपाचे कांडात हायकोर्टान पुजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर निकाल राखून दवरला. सरकारी आदोगाद सांगता ते प्रमाण पुजा शर्माच्या अर्जाचेर कोर्टाचो विचार जाला. 1-2 दिसान निर्णय येवंक शकता. पुजाक सेशन्स कोर्टान अटकपूर्व जामीन न्हयकारिल्लो. म्हयनो जायत आयलो, पुलीस अजून तिका धरूंक पावनात. They made one application to consider the revision application as anticipatory bail application, and the court considered their request and heard the anticipatory bail application today, and it is reserved for orders. So in 2 or 3 days time, court will pass the order on the application.
The issue was raised by the Defense Counsel that her custodial interrogation is not required. What was your standing? No, nobody said that custodial interrogation is not required. What we have informed the court is that in our reply, we have never said that we require her custodial interrogation because we had already issued 41A notice. Now, law is that 41A notice is issued only for the cases where the police officer feels that there is no need of arrest. Having received 41A notice, she failed to comply with it. So therefore, we filed reply to the bail application, which was unnecessary filed by them. There was no threat of arrest given by police at any point of time. This is what we have pointed out to the court today, and court was also inquiring about all these things. So, as of today, what is the stand of crime branch? We have put our stand on record in the reply. We have given all the details of investigation, whatever has happened, and the court will decide now the application. कानोळे खुनाचे प्रकरणात आरोपी अरविंद पवाराक म्हापशा कोर्टान 8 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. अर्नाल्डो सुवारेस म्हणटा त्या जाणटेल्याच्या खून प्रकरणात कळंगूट पुलिशेन पवाराक मंगळारा कर्नाटकात वचून उखलिल्लो. लुटपाच्या यत्नातूच हो खून म्हण सध्या मेरेन तपासाची माहिती. एसपीन काल दिल्या इवन PI कडेन हांवें विचारला आयज हांवूय वचपाचो आहा पुलीस स्टेशनार आनी बरी गजाल की डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिसूय आयज थिंगा येता तांकां शाबासकी दिवपाक स्पेशली की बरें काम केलां म्हणून. लेस दॅन 36 hours डिटेक्शन जालें जे तांकां वेब कॅमानसून तेजी फेशियल इमेज मेवली. तेजे भायर जी गाडी वयताना जे वाटे वयले कॅमेरा आहा तितूनसून आयडेंटिफाय जालो एक्यूज सस्पेक्ट आनी तितूनसून ताका धरून हाडलेलो आहा. ती मोटीव बिहायंड मर्डर अशें कळोन येता की ही हॅड कम फ्रॉम अब्रॉड. सो तेजे कडेन पावंड्स ऑर कॅनेडियन डॉलर ओ कितें ते आसतले म्हणून आनी अशें म्हणून कळोन येता. म्हाका अनऑफिशियली सांगलेलें आहा की रॉबरी मोटीव म्हणून. पूण इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. आमी बेश्टेच म्हणूंक शकना की मोटीव इज ओन्ली रॉबरी म्हणून. सो इन्वेस्टिगेशन इज ऑन. बट थोडे खंय पयशे म्हणजे इन पावंड्स तेजे कडसून रिकवर जाल्या. म्हणजे जे कोण भुरगो तो हें घेवन गेल्लो म्हणजे ताका मर्डर करून गेल्लो तेजे कडसून पावंड्स रिकवर जाल्या म्हणून म्हाका कळोन येयल्लें. कानोळे मर्डर केस अपडेट. अर्नाल्डो सुवारेस हेजो मर्डर जाला आनी तो एक्यूज हांगा अरविंद पवार एका कलंगूट पुलिसांनी कर्नाटक वचून अरेस्ट केल्लो. आयज ताका पुलिसांनी म्हापशेच्या JMSC कोर्टान प्रोड्यूस केलो आनी कोर्टान ताका 8 दिसांची रिमांड दिल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. जम्मूत सुरक्षा दळांचेर वाडट्या आतंकवादी हल्ल्यांचे फाटभुंयेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ब्रेस्तारा उंचेली बसका घेतली. बसकेक घरमंत्री अमित शहा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंग, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, रक्षा सल्लागार अजित दोवाल आशिल्लो. ते वटेन कुपवाडांतल्या केरण सॅक्टरांत सुरक्षा दळांनी केल्ले कारवायेंत 2 आतंकवाद्यांक मारले. भोवत्या सुण्यां खातीर पॉलिसी केली ती मुख्यमंत्र्याचे राज्याक खबरूच ना. हायकोर्टाचे अर्दे उपरांत पॉलिसी केल्ली. विजयान विधानसभेत सुरवातीकूच बॉम्ब घालो. म्हायती लिपोवपी अधिकाऱ्यांचेर कितें ॲक्शन घेता काय म्हूण प्रस्न. मंत्री निलखंड म्हणटा पॉलिसी केल्या ती सुण्यांक खावंक घालतल्यां खातीर. आंगार येतल्या सुण्यांक उपाय करपा विशीं तरतूद करची पडटली. 1 वर्स पयलीं ही पॉलिसी ऑलरेडी जाल्या. स्पीकर सर हाजेर हांव तुजो फॉल्ट करना. हांव तुज्या ब्युरोक्रेसीचो फॉल्ट करना. 2 वरां आमी उलयले स्ट्रे डॉगाचेर आनी कितें म्हणलें आमी की पॉलिसी करची म्हणून. एक हायकोर्टाचें पिटिशन आशिल्लें रिट पिटिशन 23 सप्टेंबर 2022 ऑर्डर जाल्या जंय तुमकां म्हणलें की तुमी पॉलिसी करात. मागीर तुमी पॉलिसी केली 6 तारखेक 6 जुलय 2023 म्हळ्यार 1 वर्स पयलीं. तोच मुखेलमंत्री आहा, तोच निलकंठ हळदणकर आहा, तोच चीफ सेक्रेटरी आहा आनी डायरेक्टर चेंज जाला आसत. पूण डायरेक्टरांक खबर आसपाक जाय न्ही स्पीकर सर
You have to take action. You suspend the director. And म्हजें एक काम to be a watchdog on this government. We are talking about dogs. So I am also talking like a dog. And I am a watchdog. And that is why where they go wrong, it is my duty to bark. I am not biting. I am barking at the moment. ते जेवण घालताले आनी तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची ही पॉलिसी तशी आहा ती ऑलरेडी काल मेन्शन केल्या पॉलिसी आहा पूण आतां हावजान जे कॉलिंग एटेन्शन आमी मागता ते जे कुत्रे जास्त एग्रेसीव जाता आनी खूब प्रमाणान जाता तेंचो बंदोबस्त करपाचो आनी ती करपाक जाय वेगळी म्हणजे तिजेरूच स्ट्रेस आहा ऍड करपाक जाय त्या पॉलिसीन जाल्यार ना काय ना ती एड तुवें हायकोर्टान दिल्ली आहा स्पीकर सर पण कंप्लीट पॉलिसी आहा स्पीकर सर हे आमचे राम भरोसे चल्ला सरकार विल इम्प्लिमेंट दाबोळी विमानतळावेल्यान विमान सेवा बंद करपी कंपन्यांक लागून दक्षिण गोंयच्या लोकांक हुस्को कितलेशाच विमान कंपन्यांनी आतां मोपा विमानतळावेल्यान सर्व्हिस दिवंक सुरू केल्या दक्षिण गोंयच्या लोकांच्या धंद्याचेर परिणाम आमदार संकल्पान शून्य काळात इश्यू काडलो सरकारान लक्ष घालचें म्हूण मागणी Speaker sir, attention of the House is drawn on the plight of taxi operator, transporters, hoteliers, shack owners and other ancillary service provider with regards to the decline in flights and passenger footfall at Dabolim International Airport. And in the event of further shifting of airlines to Mopa Airport, people fears that the entire South Goa economy is at stake and the livelihood of many people will be affected if this continues. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, हालीत आमी पयल्या कितलीशी फ्लायट शिफ्ट जाल्लेली आसा पयरूच एअर अरेबिया फ्लायट शिफ्ट जाल्लेली आसा हांव मागता हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा जय विठ्ठल हरिविठ्ठलाच्या तालार भाविकांनी बुधवारा माशेलात चिखलकालो मनयलो चिखलकाल्याक माशेलकारांनी तशेंच गोंयभरच्या भाविकांनी गर्दी केल्ली पळयात खिणचित्रां हो पारंपारीक कालो जावन आसा आनी एका इतिहास म्हणजे हांगासर जेन्ना ही देवळां सगळीं स्थलांतरीत जावन आयलीं चोडणा साकून तेन्ना सावन आमचे जे वाड वडील आशिल्ले ते हो कालो सेलेब्रेट करताले आतां हाका इतिहास सांगूंक शकना केन्ना हो सुरू जालो तो कारण आमच्या जाणट्यांक सुद्दां खबर नाशिल्लें आमचे जाणटे पयलीं करताले आतां आमी फुडें हो चालू दवरला आनी आमच्या फुडें आमची ही फुडली पिळगी आसा ते असोच चालू दवरतले हे तुमकां आजच्या ह्या चित्र पळयत जाल्यार कळटा कित्याक ल्हान व्हड सगळे भुरगे हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आतां ह्या काल्याचें वैशिश्ट म्हणजे कृष्ण ल्हानपणान जो आपले सवंगडी आसताले गोमो सोमो पेनो म्हणून अशीं तेंची नांवां आसतालीं तांकां तो पयलीं आपयतालो ग्रावंडार आयलो की ना पयलीं तांकां सगळ्यांक आपयतालो आनी तो पद म्हणटालो मागीर सगळे बाळ गोपाळ येताले तेन्ना मागीर तो परत पद म्हणटाले ते सगळे जाण म्हणटाले आनी तेज्या बरोबर जे सवंगडी सगळे आसताले ते सगळे जाती बी तसले कांय ना कारण काल्याचो मिनींग म्हणजे कितें कालो म्हणजे एकठांय जावप आनी कालो म्हणजे सगळ्या लोकांनी एकठांय जावपाचें त्या निमतान असो ताजो फाटल्यान उद्देश आशिल्लो ही आशिल्ली दोनपारची अपडेट परत रोखडेच मेळया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर प्रुडंट प्लस ॲप फेसबुक पॉडकास्ट टाटा प्ले ॲप जिओ टीव्ही ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट